Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आता मी वायस चान्सेलर आणि रजिस्ट्राराक मेळून आयिल्ले आसा गोवा युनिवर्सिटीच्या. ताणी आमकां सांगला की ज्या कॉलेज आमचो बेजीक डिमांड आशिल्लो की सिन्स द पोर्शन इज नॉट कंप्लीटेड एग्जाम्स फुडें व्हरा म्हणून. सो आमकां ताणी सांगिल्लें आसा की एग्जाम्स फुडें व्हरतल्यो, तातूंत भुरग्यांक प्रॉपर स्टडी टायम, पयलीं भुरग्यांचो सिलेबस कंप्लीट करतले, पोर्शन कंप्लीट जाल्या नंतर भुरग्यांक रिविजनाक टायम, रिविजन घेतले कॉलेजीस आनी रिविजन जातकच परत भुरग्यांक स्टडी टायम दितली, स्टडी गॅप दिवन मागीर एग्जाम्स कंडक्ट करतली म्हणून. सो हरशीं जे सर्क्युलर आशिल्ले 4 जानेवारी ते 23 जानेवारी पर्यंत एग्जाम्स घेवपाच्यो म्हणून, त्यो 23 जानेवारी ते जी एंडिंग डेडलायन आशिल्ली ती फुडें व्हरतली आनी एज पर कॉलेजीचे कन्विनियन्स कॉलेजीन त्या पिरियडा भितर एग्जाम्स कंडक्ट करचे अशें कॉलेजीसाच्या हातान ते सोंपयतले म्हणून. आज सांचे रजिस्ट्राराची प्रिंसिपल सगळ्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपला बरोबर मिटींग जावपाची आसा. त्या मिटींगेन हो ती प्रपोजल मांडपाची आसा आनी फाल्यांच्या भितर सर्क्युलर आउट करतली अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. परीक्षा आदींच फुडें धुकल्ल्या. आता परीक्षा थारिल्ल्या वेळेतूच जातली म्हूण गोंय विद्यापीठाची रजिस्ट्रार म्हणटा. एबीवीपीचे भुरगे आयिल्ले, their demand was to postpone the exam. We told them that the matter will be discussed with principals and then the decision will be taken. The matter was discussed with principals. All principals have assured that syllabus has been completed and that there is no problem for exams to continue on schedule. Because already they have been postponed once. Exams were supposed to start on December 4th. Instead of that, they had been scheduled for January 4th. So students knew very well that exams are going to start on January 4th. So now their request to postpone exams further has not been accepted. So exams will go on as per schedule. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आणि स्वप्नील तारी.